आमकां गोंयांत मर्डर जावपाक नाका, कसलेच इश्यू आमकां नाका. बरे भाशेन हें सॉल्व हांव करपाक मागतां. जावं वास्कोचे जे कोण आसात त्या कडेन मागतां, हे एरियान तुमी येयनाकात, योत नुस्त्याक मारात. जे आमचे भाव जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन कशें नुस्त्याक मारतात ते, पूण तुमी रांपणे यूज करून ते नुस्त्याक मारपाक थिंगा येयनाकात. कित्याक बारीक बारीक नुस्त्याक मारून तुमी वयतात. रांपण एलाव ना ते एरियांत. हे श्रीगांव जे आमचे रिवर जुवारी आसा थिंगा एलाव ना. मागतां मिनिस्टरा कडेन तांकां परत आपोवन डिस्कशन करून तांकां बरे भाशेन समजावन हें घेवचें आनी तांकां ह्या एरियांत एलाव करचें न्हू. कित्याक आमचे सगळे गरीब भाव नुस्तेकार ट्रेडिशनल फिशरमॅन तांकां आनी कोट ना. इल्लेशेच डेयली ते आपल्याचें लायव्हलीहूड जे नुस्त्याक मारून थोडेशे नुस्त्याक घेवन येतात. पूण हे सगळे सुमार 50 सुमार कॅनूच आसात. 50 सुमार कॅनो येतात थिंगा आनी सारके लागीं येवन एवरीडे येवन नुस्त्याक ते मारता. आनी व्हडले सारके रांपणी तेजे व्हडले आख्खे फूल पोने भरून 10 टन लागून नुस्तें करतात. हे ते व्हडले पोने होते. दोनापावल, हॉटशेल, ककरा, नावशी, बांबोली, श्रीगांव हांगासाय गोवावेल्या एरियांतले आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात. आनी हे आमचेच फिशरमॅन. हांव एक फिशरमॅनूच, ट्रेडिशनल फिशरमॅन. तेच बरोबर हे इल्लिगल फिशींग पळय जाता हे श्रीगांव बेल्टाक जावं नावशी, ककरा, दोनापावल, हे जायत फावट नदरेक आमच्या डिपार्टमेंटाच्या फिशरीच्या डिपार्टमेंटान काडलें. पूण तेंच आमकां हेल्प मेवता. पूण फुडें ताजेर एक्शन जायना, कारवाई जायना. आमी जेन्ना फोन मारता तेन्ना एक फावट ते कोस्टल पुलीस लागून धाडटा, पूण तेचेर कारवाई व्हडली जायना. कोस्टल पुलीस लागून म्हणटा गेले जाल्यार ते पोने नान जाता. म्हाजें एकूच मागणें फिशरी मिनिस्टरा डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसर हांगा डायरेक्टर आसा, आमचो मिनिस्टर, आमचो कालीग बरो, आनी तो एक्शन घेतलो म्हाका बावट आसा. जेन्ना 3-4 फावट आतां फाटीं 2 पोने धरले, मागीर 7 पोने धरले. जेन्ना हें इल्लिगल फिशींग जाता ते कडेन रांपणी आसात, कॅनो आसा व्हडले, पूण ते कडेन रांपणी आसा. रांपणी ते हे आमच्या श्रीगांव एरियांत जावं काकरा, नावशी एरियान लागीं येवन नुस्त्याक मारता. पूण तांकां डिपार्टमेंटाचे रुल्स आसा जावं डिपार्टमेंटान कायदो काडलेलो आसा, तांकां 5 किलोमिटर भायर वचून नुस्त्याक मारतात. हे कंप्लेन आता आयिल्ले ते कोण ते खंयचे हे शिरजोना रांपणकार तेंच्यांनी कंप्लेन केली की इल्लिगल फिशींग जाता म्हणून. ती ऑपोजीट पार्टीक आमी कळयल्ले, पूण ती जे इल्लिगल फिशींग करता अशें तेंचो हा दावो आसा. ते लोक येवना. तांकां आमी परत फुडें आपयतले आनी तांकां डिस्कस करता तेंचे कडेन मॅटर आनी कितें इल्लिगल फिशींग जालां वो ना. जें इल्लिगल फिशींग फाटल्या दिसांनी जालां तेचेर आमी एक्शन इनिशिएट केल्ली आसा. आनी अशे तरेचें इल्लिगल फिशींग जावचें न्हू. आमच्या जी पळय आखून दिल्ली आहा जागा, त्या जाग्या भितर सगळ्यांनी आपापल्या मर्यादेन रावपाची गरज आसा. पूण कांय लोक ती मर्यादा ओलांडटा आनी इल्लिगल फिशींग करता. ते कायद्याच्या दृश्टीन बरोबर ना आनी तेंचेर स्ट्रॉंग अशी एक्शन घेतली वयतली. आनी ती पळयतले आमी आतां फुडें जे लोक अशी इल्लिगल फिशींग करता आनी आमकां ह्या लोकांनी जें सांगलां त्या प्रमाणे त्या लोकांक आमी आतां फुडल्या आठवड्यान आपयता आनी तेची शहानिशा करता कोणी इल्लिगल फिशींग केलां वो ना तें. त्याच प्रमाणे आमी फाटल्या दिसांनी कांय बोटी धरून हाडलेल्यो, तेचेर आमी एक्शन घेतलेली आसा. आनी अशा हे आमचे जे पारंपारीक रांपणकार भाव आसात तांकां जी जागा आमी आखून दिल्या त्या जाग्यार अशा तरेचें इल्लिगल फिशींग करचें न्हू अशें आमी वेळोवेळी सांगता. वेळा वेळार आमी वॉर्निंग सुद्दां दिल्ली आसा. पण कालांतरान ह्यो कांय गोश्टी अश्यो जाता की इल्लिगल फिशींग केलें वयता आनी थंय मागीर परत आमकां एक्शन घेतली वयता. नॉटिकल मायल्स आसा त्या 5 नॉटिकल मायल्साच्या भायर वचून तेंच्यांनी करूंक जाय. पण ते कितें करता की जी एरिया ह्या पारंपारीक मच्छीमारांक आखून दिल्ली आसा थंयसर येता आनी फिशींग इल्लिगल फिशींग करता. त्या दिसा ते 7 जाणांक तेंच्यांनी धरले इल्लिगल फिशींग करून. तेंचे आनी म्हणणें आयकून घेवपाची गरज आसा. करेक्ट. जे इल्लिगल फिशींग ना
कांय लोकांचेर आमी जे पळय आमकां मेळ्ळ्या तेंचेर आमी एक्शन घेतलेलीच आसा, पूण संभाव्य जे आसात संशयीत आतां दिसता आमकां तांकां आमी वॉर्निंग दितल्या. इल्लिगल फिशींग करताले अशें यांचो दावो आसा. त्या लोकांक आमी आपयल्ले पूण ते लोक कांय येवंक ना. आतां तांकां आमी फुडल्या आठवड्यान आपोवन तांकां परत तेंचे कडेन विचारून तेची शहानिशा करून घेतली आनी तेजेर जर इल्लिगल फिशींग केलें वयता जाल्यार एक्शन घेतली वयतली. न्हू पण फिशरीज डिपार्टमेंटाचे प्रमाणे तेणी इतलें सांगलें फाटले फाट तुमी धरले म्हणटा, सो तेणी इल्लिगल करूंक ना तर न्हू कोणी पळय इल्लिगल केला तांकां धरले गेल्या. हय तेंच्यो बोटी हाडून तेंचेर एक्शन आमी घेतलेली आसा. आनी जे कोण इल्लिगल फिशींग करता आमकां आतां कांय वेळा कितें जाता की एकदां तुफान जाता दर्यान, त्यामुळे आमकांय बोटी आमचे कडेन एकूच बोट आहा फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन आनी एकूच आमचे कडेन तो बसून आसा. म्हणटकूच स्टाफूय आमचे कडेन चड ना आनी ते बसूनूय चड ना. आमी फाटल्या दिसांनी एप्लिकेशनां मागयल्लीं पण आमकां तसो दाद मेळ्ळी ना लोकांची. म्हणजे तशें कॅप्टन बी आमकां मेळना ज्या तरेन आमकां जाय तशें. आतां आमी परत एप्लिकेशनां मागयल्लीं आसा की अशा तरेचे कॅप्टन बी कोण आसा पळय बसून ते आमकां जाय म्हणून. आनी ते लोक आयले उपरांत आमी ती एक्शन बरे भाशेन घेतली वयतली. नो बट इज इट रायट तुमी तांकां एरिया मार्क करून दिल्या तरी पूण टायम एंड अगेन तेंचो लोकल्स भोव मारता की इल्लिगल वयता. इज इट रायट म्हणजे स्ट्रिक्ट कारवाय तुमी स्ट्रिक्ट म्हणटा तेन्ना कसली कारवाय आसतली? म्हणजे ट्रॉलर सस्पेन्शन लायसन्स आसतलें कितें आसतलें? तेंचे सस्पेंड करता लायसन्स. परत तेंकां जी आमी सबसिडी दिता सबसिडी तेंची बंद केली वयता. अशा तरेच्या एक्शनी आमी फाटल्या दिसांनी घेतलेल्यो आसा. हेंचेरूय घेतले तुमी फावंड गिल्टी जाल्यार? हय हय. जे कोण गुन्हो करता ते कोण कायदो मोडटा तेंचेर एक्शन स्ट्रिक्ट घेतलीच वयतली.